एजेकियेलाच्या पुस्तकांतले वाचप. उपरांत ताणें म्हाका मंदिराच्या दाराशे परतून हाडलो. थंय मंदिराच्या उंबरा पोंदा थावन उदक भायर सरतले आनी उदेंती वाटेन व्हाळतले, कित्याक मंदिर उदेंतीक फुडो करून आसलें. हे उदक मंदिराचे उजवे कुशी पोंदल्यान वेदीचे दक्षिणेचे वाटेन व्हाळतले. तेन्ना ताणें म्हाका उत्तरेच्या दारवट्यांतल्यान भायर व्हेलो आनी भायल्यानच बोवाडो काडून उदेंतीक फुडो करून आसा त्या भायल्या दारवट्याशी हाडलो. थंय दक्षिणेचे कुशी थावन उदक भायर सरता ते हांवें देखलें. तो मनीस आपल्या हातांत एक मापासूत घेवन उदेंती वाटेन गेलो आनी 1000 हात ताणें मेजले. आनी उपरांत ताणें म्हाका उदकांतल्यान व्हेलो. उदक म्हज्या पांयांच्या खुब्यांक पावलें. ताणें परतून 1000 हात मेजले आनी म्हाका उदकांतल्यान व्हेलो. उदक म्हज्या दोंपरांक पावलें. ताणें परतून 1000 हात मेजले आनी म्हाका उदकांतल्यान व्हेलो. उदक म्हज्या पेंगटाक पावलें. ताणें परतून 1000 हात मेजले, पूण आतां थंय म्हज्यान उतरूंक जायना तसली एक न्हंय जाल्ली, कित्याक उदक चडल्लें ते गुंड आसून तांतल्यान उपयोन वेचें पडटलें. उतरून वचूंक जायना तसली न्हंय तें जाल्लें. ताणें म्हाका म्हणलें, मनशा पुता, हें तुवें देखलें मू? उपरांत ताणें म्हाका न्हंयचे देगेर परतून हाडलो. हांव परतून पावलो तेन्ना न्हंयचे देगेर दोनी वाटांनी हांवें जायते रूख पळयले. ताणें म्हाका म्हणलें, हें उदक उदेंती प्रदेशाचे वाटेन व्हाळून आराबाक देंवता आनी ते दर्यांत मिठा उदकाच्या दर्यांत पावतास मिठा उदक गोड जाता. जंय ही न्हंय व्हाळता थंय सगळे प्राणी तातूंत भोंवतात ते सगळे जियोंक शकतले आनी जायती मासली आसतली, कित्याक जंय हे उदक पावता थंय ते भलायकी हाडटा. जंय ते व्हाळटा थंय सगळे जियोंक शकता. न्हंयच्या दोनी कुशींच्या देगांचेर सगळ्या जिनसाचे फळ दिवपी रूख वाडटले. तांची पानां भावची नात आनी ते केदींच फळावीन जावचे नात. हर एक म्हयन्यांत ते नवीं फळां दितले, कित्याक तांचे पासत उदक मंदिरांतावन येता. तांची फळां कानाक आनी तांची पानां वखदाक उपकारतली. देवाचे उतार हे. सांजुआं परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. हाचे उपरांत जुदेवांची एक परब आसली आनी जेजू जेरुसलेमाक गेलो. जेरुसलेमांत बकऱ्यांच्या दारवट्या लागीं एक तळें आसा. ताका हेब्रेव भाशेंत बेतसायदा म्हणटात. ताका 5 मंटप आसात. कुर्डे, थोंटे, आरिगार अशे म्हूण जायते पिडेस्त त्या मंटपांनी पडून आसले. 38 वर्सां पिडेन वळवळतलो एक मनीस थंय आसलो. जेजून ताका पळयलो आनी तो थंय जायतो काळ असले गतीर आसलो म्हूण जाणा जावन ताका म्हणलो, तुका बरो जावंक खुशी आसा? पिडेस्तान ताका जाप दिली, सायबा, उदक हालयल्या वेळार म्हाका तळ्यांत देंवयतलो म्हजो म्हणलो कोणीय ना. हांव देंवोंक वेताना आनी एकलो म्हज्याकी पयलो देंवता. जेजून ताका म्हणलें, उठ, घे तुजें हांतुळण आनी चल. तक्षणच तो मनीस बरो जालो आनी आपलें हांतुळण घेवन चलताच रावलो. तो दीस साबतासो. देखून त्या गूण जाल्ल्या मनशाक जुदेव सांगी लागले, आज साबत, तुजें हांतुळण व्हांवोवन व्हरूंक तुका आडवारलां. ताणें जाप दिली, जाणें म्हाका बरो केलो, ताणें तुजें हांतुळण घे आनी चल म्हणून म्हाका सांगलें. जुदेवांनी ताचे लागीं विचारलें, कोण तो मनीस? तुजें हांतुळण घे आनी चल म्हणून तुका सांगलो. पूण तो कोण म्हूण गूण जाल्ल्या मनशाक कळीत नासलें.
कारण ते सुवातेर लोकांची वड केट जाल्ल्यान जेजू दोळ्यां भायर जाल्लो. उपरांत तो मनीस जेजूक देवाळांत मेळ्ळो. जेजून ताका म्हणलें, आळे, आतां तूं बरो जालाय आनीक पाताक करिनाका. नांतर पयल्यांचे प्रास चड वायट तुका घडात. तो मनीस जुदेवासरशी वचून आपणाक बरो केलो जेजून म्हणून तांकां सांगी लागलो. जेजू असले सर्व साबाताच्या दिसा करतालो देखून जुदेव ताका इजा दिवंक लागले. देवाचे उतार हे.